बोड्ड्या मडगांवां एका कॉम्प्लेक्साच्या दुरिगाच्या फाटल्यान प्लास्टिकाच्या पोतयेंत रॅप केल्ल्या अवस्थेत 1.5 म्हयन्याची सान चली सापडली। ह्या चलयेक वैजकी निरीक्षणा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दवरला। पुलिसांनी आवयचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्या उपरांत तिणें आपूण चलयेक व्हरून उडयल्ल्याची कबुली दिली। फुडलो तपास सुरू आसा। आता एक धक्कोदायक बातमी। बोड्ड्या मडगांवां एका कॉम्प्लेक्साच्या दुरिगाच्या फाटल्यान प्लास्टिकाच्या पोतयेंत रॅप करून दवरिल्ल्या अवस्थेत 1.5 म्हयन्याची सान चली सापडली। थळाव्यांनी ताका पळयल्या उपरांत पुलिशेंत कळीत केले। थिंग बायला रडटा तें आयकून हांवें त्या नेबरां उठयली आनी बाबा मातशें वचय रे म्हणलें थिंग हें करून एकल्यान बाड्यान उडी मारून गेलो थिंग भितर हें करून आनी ते बेबी मागीर म्हाका दिलें कित्याक तेका उडी मारून येवपा जाय आसलो न्ही। मागीर हांवें बेबी घेतलें आनी येयलें मागीर तेणें व्हेलें तें वयर येयलें आनी आमी चिंतता येता पुलिशेक कंप्लेन करपाक। पुलिशेक कंप्लेन करता म्हणल्यार हें करता म्हणल्यार पुलीस येयली पिंक फोर्स हय। मागीर थिंग सकयल येलें त्या भुरग्याक आनी मागीर बाबा ती सोडून बाई सोडून येयले आमी ना कितें करून गेले कोण भूत येयली बापूय सांगता भूत येयली खंय भुतान येता घर दांपून आसतना आख्यांची। So baby garanto can't think of bilan green potiangan ते सनाका या फोटो आहा ग्रीन पोतियांगान टीम दवरले आनी रडटाले वर जालें सुणी येयली नाय आनी कावडे येयले नाय त्या खाच्याक भुरगीं जालें आनी 2 म्हयन्याचें बेबी गर्ल नो बेबी गर्ल ये प्लेस इन बोड्डा अरोरा एस्टेट नाव कितें चलयेक सध्या वैजकीय निरीक्षणा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दवरला। पुलिसांनी चलयेच्या आवयक आनी बापायक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपा खातीर ताब्यात घेतिल्ले। स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्या उपरांत आवयन आपूण जावन हो प्रकार केल्ल्याची कबुली दिली। आयज सकाळीं बोड्ड्या फातोड्डा हांगा मनीसपणाक लजवणारी एक घडणूक घडली। जातूंत भितर एका आवयन आपल्या 1.5 म्हयन्याच्या चलयेक प्लास्टिकाक गुट लावन आपल्या घराच्या काही अंतराचेर आशिल्ल्या एक अज्ञात जाग्यार व्हरून उडयलें आनी ती आवय परत आयली। मागीर ते भुरगे जेन्ना रडपाक लागले तेन्ना शेजाऱ्याच्या लोकांनी ताका वचून हाडलें आनी पुलिसाक कळयलें। पुलिसांनी रोखडेच तपासा खातीर आवयक आनी बापायक व्हेलो आनी आवयन लास्टाक कन्फेस केलें की आपणेच त्या भुरग्याक खंय उडयलें। सद्या ही आवयक पुलिसांनी ताब्यांत घेतली आसा फातोड्डा पुलिसांनी आनी ताचो फुडलो तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलगणेकर।